म्हणल्यार की आमी एक देव बरें करूं म्हणटा की चोडदा विलेज पळय आसा लोक पळय एकठांय जाल्लो आहा सगळो की तांणी एक आमकां एप्रोच जालें की बाबा कितें तरी करया म्हण गांवांत. सो द इजियस्ट वे एंड द मोस्ट इम्पॉर्टंट वे, नॉट ओनली इजियस्ट वे बट द मोस्ट इम्पॉर्टंट वे is to take care of your nature in these pandemic times, because nature has taught, the pandemic has taught us many more things to take care, how to take care of nature. म्हणजे वांगडा आसा आनी अशे तरेन आमी ल्हान ल्हान प्रोग्राम सगळ्या गांवांनी घेवन वयतले लोकां मदीं. आनी ही आमकां आयज व्हडली खोशी जाता की असलो एक ल्हानसो प्रोग्राम पूण म्हत्वाचो प्रोग्राम हो. आनी वन महोत्सव वीक फ्रॉम 1 जुलय टू 7 जुलय हाका इम्पॉर्टन्स दिवपाक हो आयज आमी एक प्रोग्राम केल्लो आहा. खूब कडेन पॅन्डेमीक जाल्लें आहा, लोक येवपाक थोडो पावना पूण खूब जाण येयल्ले आसा. वन उत्सव म्हळ्यार फकत इट इज नॉट ओनली फ्रॉम 1 to 7 बट दिस गोज थ्रूआउट द इयर. बेसिकली इट इज ओनली सेलिब्रेटेड. आमी फेस्त करता ते भाशेन हें फेस्त, झाडांचें फेस्त. ताका लागून हांव हात जोडून सगळ्या कडेन विनंती करता की तेणी प्रोग्राम करपा नाका पूण एक झाडा कडेन हें सुमनाक एक सुमनाक एक झाड पूण दवरचें एक मनशांनी आपल्या घरा कडेन. खंय आसूं, अख्खे गोंय आसूं, खंय देशां आसूं. बिकॉज इफ वी हॅव ट्रीज देन वी आर देर. इफ देर इज नो ट्रीज देन वी आर नॉट देर.